प्रार्थना सेशन इनॉग्रेशन केलं जी. सो आता मी मुखार सुनाम गेले भगवद्गीताचे क्लास कंटिन्यू करूया. आम्ही लास्ट टाइम स्टार्ट केलेलं भगवद्गीताचे हे सिरीज आणि तांतो आम्ही फर्स्ट एक क्वालिटी डिस्कस केलेली म्हणजे टॉलरन्स, सहन करची एबिलिटी. सो आज आम्ही मुखार सुनू त्यांचे टॉपिक आज आम्ही डिटॅचमेंटा वयर वचूया. तांणी ताजे विषय म्हळ्यार कसं डिटॅचमेंट म्हळ्यार अटॅचमेंट ऑपोजिट की त्यांचे एक विषय चड एक पण म्हणतात ओतून त्यांचे एक धोरण बसचे तशी जावचे ना जिवून मग ताजे विषय ते कसं देवान सांगिल्लें आणि त्या कॉन्सेप्ट वयरी जे आज आम्ही दृष्टांत आवडतो मनावर ट्राय करूया. सो तुमकां पुरा जनाक स्वागत आसा आयचे सेशन अंत धन्यवाद जॉइन केलेले खातीर सान किंचित रुपारी सेव करचे तुम्ही पुरा जन अवसर दिता ती ताचे खातीर धन्यवाद तुमकां हे प्लॅटफॉर्माचे केन्नाय तुम्ही सपोर्ट केले पुरा जनाक धन्यवाद. सो हे कृष्णाक आम्ही मनान प्रार्थना करून एक नेक्स्ट 35-40 मिनिट्स देवा म्हळ्यार ही भगवद्गीताक भगवद्गीता विशय ऐकूचे भगवद्गीताचे ध्येयन करचे ते आमगेले बुद्धीन देवाक पूज केल्या म्हणकेची तांतू काही संशय ना. सो देवाला बरेपण जावच तशी मागून आम्ही कलकलीन प्रार्थना करून हे सेशन करसूया. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. तुम्ही पुरा जनाल स्पेशली पुरा मालगड जनाल तुम्ही परमिशन घेऊन या क्लास मुखार येता. सो चांगल्या म्हणजे भगवद्गीताचे मस्त सकळ विषय आसा ज्याला आम्ही 4 थीम्स वयरी ब्रॉडली फोकस करता आसा ती. लास्ट टाइम आम्ही टॉलरन्स पळयलें, आज डिटॅचमेंट, मुखार भक्ती विषय डिवोशन आणि धर्म म्हळ्यार कसं न्ही हे आम्ही मुखावेल्या सेशन्सांतू कव्हर करूया. आम्ही स्टार्ट जाताना एक क्विक रिकॅप घेऊया 2 मिनिटां खातीर. लास्ट टाइम आम्ही कसं पळयलें म्हळ्यार आम्ही पळयलें की अर्जुना मुखारी 2 चॉईस आशिल्ले आणि ते दोन्ही चॉईस कष्ट आशिल्ले. एक म्हळ्यार एक कुलधर्म पालन करचें की तागेले फॅमिली जनाल लाईफ प्रोटेक्ट करचें की तागेले मृत्यू जावचें ना जे आनी तागेलें रक्षण जावपा म्हळ्यार भीष्म द्रोणाचार्य तागेले गुरुवर्य तागेले परिवाराचे ना तांकां मारची की क्षत्रिय धर्म म्हळ्यार कसं की ते लॉ अँड ऑर्डर धर्म संस्थापनार्थ ते धर्माचे निर्माण करचे खातीर. सो अशी केल्यार जन मरता ती जाल्यार ते कर नासल्यार जन मरता ती कसले की मुखार दुर्योधनाल राज्य जाल्यार पुरा जना बाद दितलोची आणि तांतूय जनाल मृत्यू जाता. सो आम्ही पळयताना आम्ही पळयलें देवान सुरेश सांगली म्हळ्यार ही दोन्ही अध्यायांत आणि तागे आत्मा विशय सांगताना देवान सांगचें की आमगेलें अस्तित्व अर्जुनाक देवान सांगचें की आमगेलें अस्तित्व शरिरा मुखारसून आसा म्हणून. आणि देवान ते एक श्लोका सांगचें आसा आमी पळयलें देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यते. म्हळ्यार कसं की एक आत्मा विशय देवान सांगलें आणि ताजे विशय मागीर मस्तकड वर्णन देवान दोन्ही अध्यायांतू करचें आसा. ताजे मुखावेल श्लोकान देवान सांगलें की आतां तुका आत्मा विशय कळलें की हें पुरा आमगेलें एक आध्यात्मिक अस्तित्व आसा म्हणून शरिरा मुखार शरीर मन अहंकारा मुखार आमगेलें कसं की एक आध्यात्मिक अस्तित्व आसा ताका आमी सहन करून घेवका म्हणून देवान सांगचें आसा. त्या श्लोक देवान सांगलें मात्र स्पर्शास्तु कौंतेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्य स्थांस्थितिक्ष्व भारत. म्हळ्यार शाको थंडी हें जाता आसता सुख दुःख येता आसता मना लेवलार शरिरा लेवलार शाको आनी अहंकारा खातीर मान अपमान जाता आसता आमगेलो जाल्यार करी जाल्यार देवान हाजी खातीर मात सांगची न्हय की सहन करचें म्हळ्यार दुःखान एक सहन करचें म्हळ्यार अशी भावन न्हय सहन करचें बा कांय म्हळ्यार कांय करूं कसं करूं जायना न्हू सहन करून घेवका न्हू तशें न्हय देवान सांगचें. देवान मुखारसून सांगचें आसा की सहन करचें म्हळ्यार कसं लायक सोमरतत्वाय कल्पते म्हणून कसं की एक व्हड आध्यात्मिक विशय आसा तें एक लायफाच बिगर पर्पज आणि सहन करचें म्हळ्यार पॅसिविटी न्हय नुत बसली ती म्हूण
जाल्यार सहन करचें म्हळ्यार एक्चुअली मॅच्युरिटी देवान सांगचें द रायट थिंग टू डू. आणि ते कशी टॉलरन्साचें देवान सांगचें म्हळ्यार सान विशयाक चड महत्व दिवचें नज आणि व्हड विशय देवाल विशय भक्ती विशय कसं एक चांग आसता ते आध्यात्मिक विशय ताका महत्व दिवका जिवनांत तूं म्हण कीप स्मॉल थिंग्स स्मॉल कीप बिग थिंग्स बिग तशी म्हण देवान सांगिल्लें. जाल्यार स्मॉल थिंग्स स्मॉल आणि बिग थिंग्स बिग डिफरन्स कशें करचें ताका देवान सांगचें सहनशीलता ओटू बुद्धी आणि एक पर्सिस्टन्स जावका म्हळ्यार आमी मुखार शिता सुका हें हांतू मार्गारी म्हूण ताका देवान तांतू बुद्धी खातीर देवान सांगचें आसा की केन्ना आमी खंयच्याय विशयार अटॅच जायनासी देवाल भक्तीन मुखार सुचे वता तितून देव बुद्धी दिता. व्यवसायत्मका बुद्धी म्हूण देवान सांगचें आसा. समाधो न विधीयते म्हूण आणि मुखावेल श्लोकान तूं मागीर तांतू 37 श्लोकान सांगचें आसा की हें पथार चमकल्यार अशी न्ही की सुरय दोखून पुरा सुलभ जावन आसा म्हूण सुलभ आसा ही प्रोसेस जाल्यार कशी म्हणटा ती हगूर हगूर मुखार शितवचे सुरय वताना देव सांगता यत तदाग्रे विषम म्हूण यत तदाग्रे विषम इव म्हळ्यार कसं एक आमकां सुरय आध्यात्मिक जिवनांत तूं भक्ती विशय नामस्मरण करतना तितले रुच यश ना थोडे खंय एक पंत लायक जावचें पुरो जाल्यार करता आनी काळसय येवचें पुरो नाकसी मना म्हळ्यार करची कशी विंगड विशय चड आकर्शण आसचें पुरो ताका देव सांगता त्या फेज देखून वचूं आमी म्हूण यत तदाग्रे विषम इव मात मुखारसून कसं जें देव सांगता परिणामे अमृतोपमम मुखारसून त्यांची कसं आमकां तें विश दिसता आशिल्लें पुरा आध्यात्मिक कसं कसं तें कार्य आसता त्यांची मागीर अमृता म्हणटा दिसता स्वल्प काळान ताकाची सहनशीलता सुका जाल्यार देवाले प्रार्थना करून कसं व्हड विशय कसं सान विशय ते विंगड विंगड करून त्या व्हड विशयाक महत्व दिवन ताची ताजें तूं मुखार सिता वचुका पर्सिस्टन्स दाखोवका सुरय त्या विशा म्हणटा दिसच्या पुरो मात परिणामे अमृतोपम मुखारसून वताना तांतूं एक आमकां आनंद पावता आनी तांतूं एक रुच येता ताजे खातीर आमकां थोडे पेशन्स आसूंका. सो आयचे मुखावेल श्लोक 5 अध्यायाचे घेता हांव 3 पंता रिपीट करता तुमकां करपा जाल्यार करूं येता. युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते. युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते. युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते. म्हळ्यार देवान आमकां एक मना वरता की डिटॅचमेंट म्हळ्यार ऑपोजिट ऑफ अटॅचमेंट खंयच्याय एक विशयाक धरून बैसून खंयच्याय एक विशयाक चड अटॅच जावन ताजेन एक सुख दुःख पावचें चिक्केक डिटॅच्ड आसूं म्हूण खंयच्या एक विशयाक व्हड करून ताजी म्हापशी पडूनच म्हूण देव सांगता डिटॅचमेंट म्हूण. आनी अशें न्ही देवान सांगचें की डिटॅचमेंट म्हळ्यार आमकां कसं एक मेळचें सुख तें सोडका म्हणून तशें न्ही निजावन खंयच्या एक सांच्यान विशयाक मस्त अटॅच्ड आसनातली आमकां निजावन तें कसं एक शक्ती दिसता भितर वयल्यान एक शक्ती येता आमकां भक्तीन मुखारसून वचच्याक आनी कसं की व्हड विशय आमकां जिवनांत प्राप्त जावंच तसलें आमकां भाग्य मेळटा केन्ना आमी मुखारसून वतात. ताका देवान हातूंत 2 विशय सांगचे आसा युक्त सुरेचे लायन हातूंत आनी सेकंड हातूंत अयुक्त म्हणून. युक्त म्हळ्यार योगा म्हणकेची टू कनेक्ट युक्त म्हळ्यार देवालोट कनेक्शन पावचें आनी हे 5 अध्यायानंतर 2-3 अध्यायांत देवान विंगड विंगड रुपारी देवाक कशी कनेक्ट करूं येता म्हूण देव सांगता भगवद्गीतांत ज्ञान योग कर्म योग आनी मुखारसून वताना देव मागीर ते स्थापन करता इस्टॅब्लिश करता की पुरापशी सुलभ जावन आशिल्लें आनी पुरापशी चांग जावन आशिल्ली भक्ती योगाची आनी तांतू मुखारसून वचचें म्हूण. सो युक्त म्हळ्यार आमी हायर पर्पज आउट कनेक्ट जावचें त्यांचे व्हड विशया देवाल विशया टू कनेक्ट जावचें. योग प्रोसेस म्हळ्यार त्यांची युक्त म्हळ्यार त्यांची कनेक्ट जावचें. ताका देव हांगा सांगता युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्टिकी म्हळ्यार आमी केन्ना आमगेले युक्त देवाल कनेक्टेड जावन आमगेले कसं रिस्पॉन्सिबिलिटी आमगेले कसं कार्य करता वता ती आनी ताची फलाची विशय चड अटॅच नासी कर्म फलम त्यक्त्वा तेन्ना कसं जाता आमकां शांतीम आपनोति नैष्टिकीम एक भार एक शांती आपनोति म्हळ्यार भार एक पीसफुलनेस मेळटा आमकां लायफान म्हूण. नैष्टिकीम म्हळ्यार अनएडल्टरेटेड म्हळ्यार कसं मिक्स्ड नातिलें हॅपीनेस संख्या एक मेळच्या सारकी आसा युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा म्हूण.
जाल्यार युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा न्हय जाल्यार अयुक्त कामकारीण म्हळ्यार ह्या जावका त्या जावका अशी जावका हांव सांगल्या म्हणके जावका खंयच्याय विशयान तूं म्हणटात पळय सांसन विशयान चड आकर्षित जावन ह्यांच मेळका म्हाका जिवनांत तूं ह्या नातल्या सुख ना अशी म्हणटाना ते कशें की एक हें मस्त हें संवसाराच्या विशयान आकर्षित जावन ताचें फल प्राप्त करचें ट्राय करता आसता ती तेन्ना फले सक्तो निबद्धते देव म्हणटा तेन्ना शिरकून पडटा ती म्हणून निबद्धते एन्टँगल्ड शिरकून पडटा देव सांगता म्हणून सो अशी एक पंथान पळयल्यार देव कसं नाही थ्रेटन करता आसता म्हळ्यार अशी पुरा केल्यार शिरकून पडटली म्हणून नाही थ्रेट न्ही देव वॉर्निंग दिता आसता आता कोणी एक सांज चार्डान वयर हायटा देखून उडकी मारू ट्राय केल्यार कोण तो पळयता तो ताका सांगतलो वयर देखून उडकी मार नको तितलो हायटार देखून तो उडकी मारून पडल्यार हाड्डूक उडकी जातली तूं गेल्या म्हणून म्हळ्यार तें कसं न्हय त्या चार्डाक थ्रेटन करल्या म्हणके जालें थ्रेटन न्हय ते चार्डाल चांगा खातीरच न्हू तें सांगचें ते लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटी आसा चड असो होड असो ते प्रकृतीचे नियम आल्याकार ते ताका फल मेळटलेंची तितलो हायटार देखून पडल्यार ते तोगू पडटली सो ते थ्रेटनिंग न्हय देवान सांगचें देवान वॉर्निंग दिवचें एक प्रकार म्हणून येता ते प्रकृतीचे नियम सो देवान भगवद्गीतेंत आमकां पुरो विशय सांगचो पळय अशी न्हय की देवान सांगचें हें करनातलें अशी जातलें तें केल्यार अशी जातलें अशें देवान भिवोचें एका हें सांगचें न्ही मात देवान आशिल्लो विशय सांगचें वॉर्निंग दिवचें देवान की ह्या पथार गेल्यार चांग जातलें थोडे कश्ट आसा जाल्यार मुखार आनंद मेळटलो ह्या पथार घेतल्यार शॉर्टकटार सुरेचिके आनंद मेळ्ळ्या म्हणके जातलें जाल्यार मुखार सून बाद जातलें पूण देव हें पुरा सांगता आसा म्हूण सो थ्रेट न्ही हें वॉर्निंग थ्रेट म्हळ्यार कसं नासता की हांव सांगनातलें म्हणके केल्यार हांव तुका पनिशमेंट दिता म्हूण देव कृष्ण भगवद्गीता सगळेच सांगतरी अर्जुनाक अशी सांगना की आता हांव 18 अध्याय सांगला तुका हांव सांगल्या म्हणके करका न्हय हांव तुका पनिशमेंट दिता देव तशें सांगना तेन्नाय देव सांगता की हांव पुरा सांगिल्लो विशय तुका सांगला अर्जुना आता तुका कसं सम दिसता तें करी म्हूण त्यावेळी देव सांगता इतलें भगवद्गीता ज्ञान दिवन जाल्यार देवान भगवद्गीता स्पश्ट रुपार सांगला की कसं केल्यार चांग जाता कसं केल्यार आत्मोद्धार जाता कसं केल्यार जायना म्हूण सो त्या प्रकारान सांग आनी गीताचे एक व्हड म्हत्वाचो विशय म्हळ्यार गीता आमकां कॉन्शियसनेसा वयर उलयता कॉन्शियसनेस म्हळ्यार आमगेली चेतना शक्ती आमी केन्नाची खंयच्याय विशयार कॉन्शियस आसतात म्हळ्यार कसं जाता सो आनी तें कॉन्शियसनेस चेतना म्हळ्यार त्या आत्माचे तें एक लक्षण केन्ना आत्म देहाक सोडता कोणाक मृत्यू जाता तेन्ना तें शरीर आमी सांगता तें अचेतन जाता म्हळ्यार तें कसलेंय केल्यार कसलेंय तांतू कळना कसलेंय जायना त्या आत्माचें एक लक्षण की तांतू चेतना शक्ती आसा म्हूण आनी हे चेतना शक्ती निमित्त केन्नाय कसलेंय कळटा आसता आमी पळयत आमकां कसं की एक इमोशन्स आसा आमी कसं की एक फील करूं येता ह्या जिवनांत त्या आत्माच लक्षण आमगे शरिरा भितर आत्मा आसा ताजे खातीर आमकां तें जाता म्हूण पळयत त्या आत्माचें एक लक्षण सो विंगड कसं एक विशय जाल्यार म्हणटात पळय आमी सोड येता म्हळ्यार आतां कोणाक मेळचें नाका जाल्यार आमी तें सिच्युएशन अवॉयड करूं येता आमकां खंय वचचें नाका जाल्यार आमी तें सिच्युएशन म्हळ्यार मस्त सकट लायफान तसं की आमी तें अवॉयड करूं येता आमकां नाका जाल्यार नाका जाल्यार आमगेली चेतना आमगेलें कॉन्शियसनेस आमकां अवॉयड करूं जायना आमी ताजी ओटू आसा ती आमगेले आत्मा आमगेले भितर आसा म्हळ्यार आमी कॉन्शियस आसा ती आमी सांगचें जायना की म्हळ्यार आमगेले ओटू आसता आमी त्या मनावर आसना ती जाल्यार आमगेली चेतना शक्ती आमी कितकी विशयार आमगेली चेतना शक्ती निर्माण करून आमी पळयता आसा ती बिल्डिंग पळयता आसा ती कोण बगलेन जनस पळयता आसा ती कसं की आमगेली पुरा इंद्रियान आमी कसं की पुरा एक अनुभव करता आसा ती खंयच्याच की कसं की एक सेन्सेशन्स पुरा स्मेलाचे कसं पुरा आमी अनुभव करता आसा ती आतां तुमी आयकता आसल्यार हे सत्संगांतू हे सत्संगा विशय तुमी आतां आयकता आसा ती म्हळ्यार तुमी तुमगेली चेतना शक्ती हे सत्संगा कार्या खातीर उपयोग करता आसा ती जाल्यार आतां तुमी तुमगेली घडकड बैसून हे सत्संगात विशय आयकता आसल्यार वय तुमगेले बगले नाशिल्ले मस्त सकट विशया वय तुमगेली चेतना शक्ती वचच्या पुरो घरांत कसं एक आवाज आसच्या पुरो तुमी बशिल कडेन त्या खुर्ची सामनांतल्या तुमी चिके एडजस्टमेंट करता पुरो विंगड कोणी हेकड तेकड वता आसत दिसता कडकड तशी आमी आमगेली चेतना शक्ती एक पंथ मस्त सकट विशयारी वता आसता म्हूण आमी पळयत
सो चेतना शक्ती आम्ही खंयच्या विशयार घालतात ते ऑब्जेक्ट म्हणून येता जाल्यार आम्ही आमगेली चेतना शक्ती केन्नाय कसनायपणी प्रोग्रेस म्हणू कसनायपणी ऑब्जेक्ट घेवचे ट्राय करता आसता म्हळ्यार चांगर होडकार मस्त सकट विशयांची म्हाका हे पुरो ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्शियसनेस हे आमकां दिसता की हे पुरो आमकां मेळ्ळ्यार खुशी जातली म्हूण ताकाची हे पुरो आमी ट्राय करता आसता हे पुरो कम्फर्ट्सा खातीर म्हणटात पळय सौकर्य ऐश्वर्य हे पुरो आमी कशें की एक ट्राय करता आसता जाल्यार आमकां हें गोत्त आसा आनी तो पुरो एक लिमीट आसा हाची मुखार सुनू कितले दुड्ड असल्यार कितले सौकर्य असल्यार कितले कम्फर्ट असल्यार मन शांत आसल्यार आमी कितले सगळे एग्जाम्पल्स पळयता लक्ष कटल्यान जन ह्या जगत आसा ती तांगेल्या दुड्ड कसं म्हणतात पळय कसं एक म्हणतात पळय एक जनरली एक पर्सन एस्पायर करता हो कितली जन आसा ती हजारो कटल्यान जन आसा ती तांगेले कम्फर्ट आसा ऐश्वर्य आसा तांणी मात कम्फर्टेबली मिजरेबल आसा ती म्हळ्यार पुरा आसून वय एक मन आसूंक ना ते जन तशी जाता तें म्हळ्यार बॉसाल रिलेशनशीप असो फॅमिलीचे रिलेशनशीप असो तांगेले शरिरा घेवन डिस्कम्फर्ट आसा पुरो की म्हाका अशी दिसूंक जाल्यार हांव तशी दिसना पळय दिसता कसं नमुने आसा पुरो जाल्यार ह्या पुरा चेतना शक्ती आमी हांचो पुरा उपयोग करता आसता ती भगवत गीतान सांगची म्हळ्यार की ह्या चेतना शक्ती आमी उपयोग करताना आमी स्वल्प विशयारी आमगेली चेतना शक्ती उपयोग केलेले निमित्त ते श्रिंक जाता म्हळ्यार स्वल्प विशयार मात आमगेल्या चेतना शक्ती वचता मस्त सकट विषय आध्यात्मिक विषय आमी मनावर आसले त्या आमी मनावर नातील निमित्त आमी चुकून पडटा ती आणि कसं की एक आनंद अनुभव करचे आमके एक भाग्य आसा तांतू आमी मागशी जाता ती काय कसं नाही म्हणून आमी स्वल्प एक दृष्टांतान वे स्वल्प सकट विषय पळोवया आता पक्कन एक कोणी खंयची एक वार्डिके गेल्ली म्हूण अटेंड केल्लो आता त्या वार्डिके अटेंड करतना पक्कने आमगेली चेतना शक्ती कोणाक एक खावच्यान तू ताका एक मन आस म्हूण लेखल्यार तो वार्डिके गेल्ले सुद्दां तागेलें मन ह्यांच आसतलें खंयचे आयटम आसा कसं खावचें हे आयटम जे तर विंगड खंयचे आयटम येता हो हे आयटम खावेता म्हळ्यार त्यांची तागेले मनान म्हळ्यार फूड हॉलीक कशें फूड हॉलीक म्हणटा जेवणा विशीं खाणा विशींच तो चिंतन करता आसा तेन्ना कसं जाता तागेली चेतना शक्ती हाली खावची पिवची विशयारी आसा वार्डिके कितकी सकट कार्यक्रम चलता आसा तांतू तागेलें मन ना हाली खावची कसं त्यांची पळयता आसा जाल्यार तागेलें मन व्हड केल्यार त्या मात न्ही खंयचे एक विशयार अटॅच्ड न्हय म्हळ्यार आयची टॉपिक डिटॅचमेंट हाली खावची विशयार न्ही अटॅच्ड ताची की अनअटॅच्ड जाल्यार तेन्ना ताणें पळयता हो इतली सकट पुरो जन आयली ती कोणाले वचून उलोयता तांगेले निमगू येता आनी मस्त सकट ताका शिक्षीत आसले खुशी जाताली मस्त सकट जना तागेले आदान प्रदान म्हणटात पळय सुख दुःखा खबर सांगता मस्त सकट विशय सांगता तांचे मन व्हड कोर एक खंयचे एक विशयार अटॅचमेंट नासलें सो खंयचे एक विशयार अटॅचमेंट आसता पळय खंयचे आमी धरून बसतात खंयचे आकर्षण जावन ते आमगे न्हय चेतना शक्ती उणी जाता म्हूण सांगीत श्रिंक तुम्ही ऐकले असले पण तो शब्द श्रिंक म्हणजे कसं की एक सान जाता श्रिंक आणि अमेरिकान तांणी सायकोलॉजिस्ट असतात पळय तांकां श्रिंक म्हणचे लँग्वेजान कसं जालें की सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम्स मेंटल हेल्थ इश्यूज म्हळ्यार खंयची एक विशयान धोर न्हू तोच विशय आपास मना वचचे त्याच विशय धरून बसचे दुःख पावचे मग ते एक सायकोलॉजिस्ट सायकोथेरपिस्ट जाले गेले कसं जाता नॉर्मली तांगेली ट्रीटमेंट म्हळ्यार कसं न्हय तांणी निमगिता ती प्रॉब्लेम्स उरलय आनीक उरलय म्हणून आनी आमी ताका सांगता वतात आनी कसं की क्वेश्चन्स तांणी सायंटिफिकली निमगिता वतात ती अशें जाल्लें कसं जाल्लें हें जाल्लें तें जाल्लें आनी आमी तांगेले उलयता खंयची की आमी एक विशयाक धरून बसून दुःख पावता तशें पळय आमी उलोवन ते सायकोथेरपिस्ट जाले आमगेली चेतना शक्ती खंयचे एक वाग्यार सिरकून बशिल्ली त्याची के व्हड जावन आनी आमी विंगड विशयार आमगेलें मन लावचें सुरू जाता तो आमगेलें कॉन्शियसनेस श्रिंक जालें न्हय ते उलोवन सायकोथेरपिस्ट जाले आमी तांकां दुखून भायर पडचे चान्सीस चड जाता म्हूण सो ते आमी पळयत हे कॉन्शियसनेसा वयर पॉयंट जाल्यार देवान सांगचें म्हळ्यार कॉन्शियसनेस खंयचे विशयार न्ही कंटेंट इम्पॉर्टंट म्हूण कंटेंट म्हळ्यार कसं न्हय आतां आमी ताजे विशया वयर एक पळोवया खंयचे विशयार आतां ते डिस्कस केले म्हळ्यार खंयचे विशय आमी धरून बसता ती आनी आमी खंयचे भायले विशयान म्हळ्यार खंयचे सौकर्य कम्फर्ट्स ताचेर आमी डिपेंडंट आसतात म्हळ्यार तें जावूं आमकां एक जना खंयचे विशयार एडिक्शन आसचें पुरो त्या विशय नासल्यार तांकां म्हणटात पळय
जायना ते जाऊ का खंयच्याय विशय आसच्या पुरो आनी तांकां मागीर एक दुःख पावतात तांणी ताकाच देव सांगता त्या श्लोकांत आमी पळयलें निबद्धते म्हूण कित्याक आमगेली चेतना शक्ती खंयच्या विशयार शिरकून बसता और आमी आमगेली चेतना शक्ती श्रिंक करून खंयचे एक 2-4 विशय धरून बसता ती तेन्ना आमगेल्या जिवनांत आमी कितले सकट विशय अनुभव करूं येता ते आमी आमगेले आमी ते आमकां चान्स दिना ती म्हणल्यार म्हणके जाता तेन्ना आमगेली चेतना शक्ती खंयचे एक सहान विशयार धरता ती तेन्ना डिटॅचमेंट आयल्यार आयची टॉपिक केन्ना आमी अटॅच्ड ना ती डिटॅच्ड जाता ती तेन्ना आमगेली कॉन्शियसनेस एक्सपांड जाता म्हूण सांगीत म्हणल्यार आमकां विंगड विशयार आध्यात्मीक विशयार रुची घेवन ते पाव येता म्हूण केन्ना आमगेल्या आध्यात्मीक विशयार रुची जाता तेन्ना आमगेली चेतना शक्ती वाडता वता देवाल दयेन कसले की देव परमात्मा जावन आमगेले भितर आसा आमी केन्ना श्रद्धेन निश्ठेन कशें की एक देवाल भक्ती प्रयत्न करता ती देव ते भितर वयल्यान आमकां आमगेली चेतना शक्ती वाडयता आनी ते हायेस्ट लेवल म्हळ्यार केन्ना भक्तीन ते रसिक भक्त म्हणटा ती तांकां 24/7 तांणी आनंदार असतात तांणी कसले की त्या देवाल लक्षणाची देव म्हळ्यार सच्चिदानंद विग्रह न्हू केन्ना ते रसिक भक्त तांणी देवाल 100% कनेक्टेड असता ती तेन्ना तांणी ते 24 hours देवाल कनेक्टेड आशिल्ले निमित्त भितर वयल्यान आनंद पावता आसता ती सच्चिदानंद जावन आशिल्लो देवा खातीर सो आमी खंयची लेवलार खंयचे विशयार आमगेली चेतना शक्ती उपयोग करता ती ताजे खातीर आनीक एक दृश्टांत पळोवया पक्कानी आमी एक भरतनाट्यमाच्या परफॉर्मन्सा खातीर चमकली पळोवचें कोण ते परफॉर्म करतली ती आयली भरतनाट्यम जाल्यार एक भरतनाट्यम डान्स आमी तेंची विंगड लेवलार पळयता म्हूण पळयता आतां ते भरतनाट्यम डान्स म्हळ्यार तेंचे एक देवा लिले विशय आसचे पुरो तेंचे रामायणा विशय और कृष्णा खंयचे विशय ते भरतनाट्यम डान्स परफॉर्मन्स जाता आनी ते नृत्य करतना ते विंगड ती ते एक्सप्रेशन दिवन ते विंगड मुवमेंट्स आना ती ते देवा विशय ते लीला ती एक्सप्रेस करता ते भरतनाट्यम डान्स करतना जाल्यार पळयतलच्यान तांगेल चेतना शक्ती अनुसार विंगड लेवलार पळयता आतां एक कोणी एक पंथा कोणी एक शारिरीक दृश्टीन पळयल्यार ते कोण ते परफॉर्मर आसा ते नृत्य करता आसा तांकां कशी पळयतली तांगेले ते शारिरीक लक्षण कशें आसा आनी ताजे विशय मात मनावरचे पुरो ती सेन्शुअली पळोवचे पुरो ती जाल्यार कोणाक एक आर्टिस्टीक बेंट आसा तांणी पळयता हो ते मुवमेंट्स कितले लायक आशिल्ले कितले ते एक म्हणटा पळय एक्युरेट आशिल्ले तीन हात ते एकडे व्हरतना पांया मुवमेंट तेगेले दोळे एक्सप्रेशन ते कोणा ते आर्टा विशय गोष्ट आसा तांणी एक्सप्रेस करतली की हा हे कशी परफेक्ट तेगेली ती मुद्र आशिल्ली कशें ते परफेक्ट टायमार तीन ते पांय मुखार मागशे व्हेल्लो सो ते आर्टिस्टा लेवलार एक पळयता आनी तिन्नी लेवल पळयतना ते भरतनाट्यमाचे नृत्य पळयतना कोणाक ते एक भक्तिमय भावन आसा पळय तांकां ते नृत्या थ्रू देवाल उडगा शकतलो ते नृत्यान ते एक्सप्रेशन आसा ते म्युझिक आसा ते आयकतना तांगेली भक्ती आनीकय वाडून येतली ते पळयले निमित्त कसले की तांकां देवाल लीला त्या नृत्या थ्रू तांणी पळयता आसा ती म्हूण सो आमी हे एक दृश्टांत पळयत की आमगेली चेतना शक्ती कशी उपयोग करूं म्हणून हे भरतनाट्यम डान्सर एक व्यक्ती एक शारिरीक दृश्टीर पळयतलो एक व्यक्ती एक आर्टा विशयान पळयता आर्टिस्टा लेखारी आनी एक पर्सन अशी पळयता की आर्टिस्टा लेखार पळोवचे पुरो मात ताचे ते तत्व कशें नासता नृत्याचें ते देवाल सेवे खातीर ते नृत्य करचें देवाल भक्ती वाडून येवचे खातीर आनी कोण ते श्रोतागण आसा ते कोण पळोवचे आयली ती तांगेली भंय भक्ती वाडून येवका ते परफॉर्मन्स पळयले जाता सो आमगेली चेतना शक्ती तेंची विंगड लेवलार आमी उपयोग करूं येता म्हूण हें पळयता ताका देव सांगता पळय राग द्वेष विमुक्तय म्हळ्यार केन्ना अटॅचमेंट सोडता ती राग द्वेष हें पुरो सोडून केन्ना आमगेलें चेतना शक्ती आमकां कसं लायक जाता आमकां कसं लायक जायना ह्या विशयार चड घाल नासी केन्ना आमी देवाल ओटची कनेक्टेड जाता ती देवाल नामस्मरणा थ्रू देवाल पारायण करून तेन्ना आमकां तें कळटा की आमगेलें आमकां ह्या लायक जाता आमकां त्या लायक जाता ताजेन आमी डिफायन्ड न्ही ताचे की एक व्हड एक कशें की एक तत्व आसा आनी आमी सेल्फ डिस्कवरी म्हणटात पळय ते करूं येता म्हूण पळयता आमकां कळटलें की आमगेली चेतना शक्तीन आमी खंयची विशयाक अनुभव करूं येता म्हूण ट्राय केल्यार आतां एक पंत आमकां आनीक एक दृश्टांत दिवचे पुरो की खंयचे एक
खंयचे एक चांगती थियरी हो खंयचे एक आमी स्वल्प जन आमी व्रत करचे पुरोती म्हळ्यार एक दीस दनपारचे जेवण और रात्रीचे जेवण करनासी प्रसाद घेनासी और आमगेले कोणी व्रत करचे पुरोती जाल्यार नॉर्मली पळयल्यार खावचे पिवचे जावूकाची स्वल्प वेळ खावचे पिवचे नासल्यार फुडले मन आयता खावका भूक लागली खावका आमकां सहन करू जायना जाल्यार आमी कशें की एक व्रत करता ती ते खावचे पिवचे विशय कोण स्वल्प काळा खातीर आमी डिटॅच्ड जाता ती आमी खावचे पिवचे विशयार एकदम अटॅच्ड आसा ती सकाळ कशें की तन्नी पिवका दनपार कुठले जेवण करता ते पुरा विशय आमगेले मनांत आसता जाल्यार केन्ना एक व्रत करता ती त्या दिवसू आमी डिटॅच जातात म्हळ्यार आमगेली चेतना शक्ती ते खावची पिवची विशय सोडून हे मुखार व्हरतात आमी आणि त्या व्रता दिवस आमी कशें की एक देवाल उडगास करून ते खावचे पिवचे विशय मन लायन आसी आमगेली चेतना शक्ती एक विंगड लेवलार घेवन वता ती म्हूण आमी पळयता सो भगवद्गीता एक प्रकारार पळयल्यार फल त्यक्त्वा म्हूण सांगता ताका कृष्ण अर्जुना हांगा सांगता की आता पुरा तुगेले परिवारा जन आसा ती तू तांगेल मृत्यू जाता म्हूण ते दुःख पावन तांकां तांगेल शरिराक म्हळ्यार कसं जातले ते दुःख पावन तुका आता युद्ध करका की ना म्हूण तशें तुगेलें मन आमकां येना जाल्यार तुगेलें ते क्षत्रिय जावन आशिल्लें ते धर्म तू पालन करी आता विंगड दृष्टांतार पळयल्यार खंयचे एक पंथा अँटी सोशल रायटिंग जाता म्हळ्यार जनान खंयचे कारणान जन ओट्ट जावन फातर मारता ती म्हळ्यार खंयचे गव्हर्मेंट अगेन्स्ट प्रोटेस्ट अशें पुरो और विंगड खंयचे रिजनान प्रोटेस्ट अशें पुरो खंयचे एक खंयचे काराक उजलायतात और खंयचे खंय बसाक फातर मारतात तेन्ना पुलिसांची कसन करतात ती तांणी कसं कोणी लाठी चार्ज और ते रबर बुलेट्स कसं कोणी करतात आता पुलिसांचे लाठी चार्ज करचे म्हळ्यार ते एक प्रकार युद्ध केल्या म्हणकेची जाल्यार ते करू का न्हू त्या टायमार अशी सोडल्यार कसन जातलें ते कोण ते विंगड जनाक कश्ट दितले जन आसत पळय फातर मारून खंयचे एक कारणान रोड बंद करून कशें एक कश्ट दितले जन आसत ती फातर कसं करतली पुलिसान तांकां कंट्रोल करका वयना ताजे खातीर तांकां मारका वय जाल्यार कसं लायक तांगेले ते कर्तव्य पुलिसांचे ते सिच्युएशन कंट्रोल करचें कसं लायक एक समाजांत तूं एक शिस्त चुका आणि कसं एक प्रॉब्लेम असल्यार ते एक्सप्रेस करचे रीत आसा ताका पुलिसांचे जावचें सोडना तांकां ते लाठी चार्ज करचे ते खुशी मनान करचे न्ही अशें पुरतांनी जाल्यार त्या टायम मारतानी करूं का तशी कृष्ण सांगता ह्या पंथा क्षत्रिय धर्म तुका पालन करनातले मुखार सुनू हे कुरु राज्यान दुर्योधन तागेले भाव आणि ते राज्य केल्यार जेन्ना मस्त कश्ट जातले सो डिटॅच्ड असोच म्हळ्यार आमगेले कसन की एक इंटेन्शन आसपण चांग करचें ते आमगेले इमोशन्स मुखार वचचें कशें आमी तावळ पळयलें त्या व्रता दिवस आम खावचे पिवचे मन आसचें पुरो जाल्यार ते खावचे पिवचे भूक लागची कशें की आमकां इमोशन आसा की आमी कसं खाल्लें पिल्स आमकां कशें की लायक जाता जाल्यार आमी ते एक भावना स्वल्प वेळा खातीर आमी ताका सायडा दवरतात कशें व्रत करतना असो एक स्वल्प काळा खातीर आतां हांव खायना की त्या दिवस कशें की खायना खाली फलार करता कशें की आमी विशय करतात और विंगड खंयचे चांग दिवस अशें पुरो आमी नॉर्मली टायमाक ना बेग्गी सकाळी उठोवन पुरा तयार जावन देवाल नामस्मरण करून आनी मंदिरा वचचें पुरो दर्शना खातीर सकाळी तितले बेगी उठोवचें म्हळ्यार चिके कश्टाची जाल्यार ती भावना त्या दिवस चांग दिवस पूण आमी ती भावना सायडा दवरता ती ताका इंटेन्शन अबाव इमोशन आमगेले कशें की इमोशन आसय जाल्यार आमगेले कशें की चांग करचें इंटेन्शन आसपण ते भाव ते आमी मुखार सुन वता ती म्हूण सो तो आमचो एक दोन वस्त येता की कशें की आमी एक निश्चय धरून मुखार सुचे प्रयत्न करतात जनरली हे भगवद्गीतांनी वाचिताना यंग चेडवान आसल्यार एक पंत सांगता ती हें तुगेलें प्राय न्ही रे भगवद्गीतांनी वाचूचें होळ जातरी म्हळ्यार आमी रिटायर्ड आनी तरी हें पुरो भगवद्गीतांनी हें पुरो आत्तां हें प्राय न्ही तुगेलें भगवद्गीता एट म्हळ्यार जनाल मनांत कशें न्ही यंग एज म्हळ्यार कसं तुमगेले करचें अशें करका डिटॅच्ड जावं भगवद्गीतांनी वाचिल्यार हें कशें की म्हणटात पळय संवसारा विशय कशें की डिटॅचमेंट येवचें पुरो म्हूण मात एक्चुअली लायफान तूं सक्सीड जावका जाल्यार डिटॅचमेंट जावूं का यंग जनाक वय खंयचे विशयांत मुखार सुन वचूं का तांगेले करियरान तूं तांगेले शिक्षे विशयान तूं और खंयचे चांग कार्यान तूं डिटॅचमेंट जावं का कसं की डिटॅचमेंट आनी डिटर्मिनेशन
कसं की लाईफान कसं नाही करचें जाल्यार आमी सांगता न्हय की निश्चय करून ते मुखारसून वचचे एक शक्ती आसूं का म्हण चेडूवान तूं कोणाक खंयचेय कार्य करता जाल्यार ते डिटॅचमेंट आनी डिटर्मिनेशन म्हळ्यार ते एक कॉयनाच दोन सायड. डिटर्मिनेशन निश्चय करता म्हळ्यार आमी नॉर्मली हांव हें करता आनी तूं ह्या फिल्डांत की हांव कशें की मुखारसून वता आनी हें करचें कशें की एक इंटेन्शन आसा पळय ताजेर आमी मुखारसून वचूं काय म्हूण. हा तशी कसं नाही सांगल्यार आमकां समज दिसता पुरो वय चेडूवान निश्चय आसूं का और खंयचें कार्य तूं प्रोफेशनली असो घडकड असो हा निश्चय आसून हें कार्य करचें म्हळ्यार करता म्हूण तो विशय आमकां मना आवडटा. जाल्यार एक डिटॅच्ड आसूं का म्हळ्यार आमकां दिसता तशें सोडची विशय ना ना हें सोडका तें सोडका आध्यात्मीक जीवन वचकें ना ना तांत पुरा म्हाका इंट्रस्ट ना म्हूण मात तें एक्चुली दोन्ही एकच खंयचे विशय निश्चय करून मुखारसून वता आनी खंयचे विशय सोडका पडटा. आता अनेक एक दृष्टांत पळयल्यार तेंचे एक चांग एम्ब्रॉयडरी आशिल्लें आंगवाल आसचें पुरो आमी ते आंगवाल पळयन सुद्दां जशें की एक चंद डिझायन दिसचें पडटा एम्ब्रॉयडरीचें फूल आसा कशें की एक विंगड विंगड पुरो डिझायन आसचें पुरो चंद आसा जाल्यार ते आमी एम्ब्रॉयडरी केलेलें आंगवाल मागची सायड पळयल्यार ते डिझायन दिसना आमकां कशें की हेका तेका सूत बांदिला म्हणके दिसता म्हळ्यार कशें तांतूं एक चंद आयना मागची सायडांत तेंच आमी ते आंगवाल ते क्लॉथ गुंडोवन पळय सुद्दां हा ते एम्ब्रॉयडरी कितले चंद दिसता तसन ते कारिगरी म्हूण पळयतली हो ते कोण तो टेलर आसा शिवयतलो आनी कितले चंद कोण डिझायन केला हें म्हूण त्यांची आंगवाल्याची मागची सायड पळयल्यार कसं एक डिझायन दिसना सो हेकड तेकड गेला म्हणके दिसता पुरो आमकां. सो एक सायड भारी आकर्षित आसता मात एक सायड आमकां आकर्षण दिसना. सो आमी केन्नाय खंयचे विशय सांगतात पण निश्चय करून मुखार वचूं का म्हूण सांगतात ते आमकां आकर्षित दिसता मात खंयचे विशय सोडका म्हूण पळोवचें दिसल्यार आमकां आकर्शण ना. ताकाशी अर्जुनाक कृष्ण सांगता की तुगेल क्षत्रिय जावन तुगेल धर्म पालन करचें इंटेन्शन आसा पळय ताजेर फोकस करी म्हूण ताजेर फोकस केल्यार कसं तें सोडचें कसं ना तें ऑटोमॅटिकली जातलें म्हूण कसं की आमकां हें सोडका तें सोडका म्हूण भक्ती म्हळ्यार सोडची न्हय कसं की एक स्विकार करचें आध्यात्मीक विशय ताकाची एक एक पंत म्हणचें पुरो की हांव हें करता म्हाका लायक जाता हें सोडचें हांवें ना तशी न्हय. भगवद्गीता केन्ना आमी वाचयता ती आमी फोकस करता ती तेन्ना ते निश्चय येताची आनी खंयचे एक निश्चय आमी करतात म्हणटात पळय हें करता म्हूण दिसता आमकां दॅट इज ऑलवेज एन खंयचे एक गोल आसूं काची खंयचे एक निश्चय म्हळ्यार कसं करता कसं एक स्पेसिफीक वस्तू करतात भक्तीन तुवें निश्चय करून हांव मुखार वता म्हळ्यार हा इतले वेळ हांव त्या देवान नामस्मरण करता हें स्तोत्र वाचयता कसं पुणी निश्चय करून कसं पुणी करता न्हू जनरली हांव निश्चय करून मुखार वचचें जायना म्हळ्यार आतां जनरली जायना म्हळ्यार आतां कोणाक निमगेल्यार तुगेल वाडीक जाल्या वय कोणाला तुगेल वाडीक जाल्या ना म्हगेल जनरली वाडीक जाल्या ना जनरली वाडीक जायना कोणाक एक पर्सन आवटू वाडीक जाता न्हू जनरली वाडीक जायना कोणाक तशींच केन्ना आमी एक निश्चय करतात म्हणटात पळय ते खंयची विशयार निश्चय करतात ती हाका कृष्ण सांगता की हें निश्चय करून मुखारसून वचूं का जाल्यार कर्मफल त्यक्त्वा ताची मुखारसून कसं ते रिजल्ट आसता पळय ताची विशयार फिक्सेड जावं नाका ती धोरण बसूं नाका ती म्हूण कसले की खंयचेय एक्टिविटी करता जाल्यार आमकां ते गोल नासल्यार मनांत की हें आमकां अचीव करता तेन्ना मुखारसून वचचें जायना आनी कसं की गोल आसल्यार आमकां कसं की एक शक्ती येता हा हें करता म्हाका हें कोरून दावका म्हूण खंयचेय प्राय असो चेडूं असो ती व्हड असो ती प्रोफेशनली असो घडकड असो तेन्ना कसं की एक लायफांत गोल आसता की हें करता म्हाका हें अचीव करता तेन्ना आमी मुखारसून वता आसतली कसं की एक आश आसता हें करता म्हाका आयच्या दिवसा म्हाका हें कंप्लीट करता और कसं की एक नियमीत रुपार करता कसं की एक गोल आसता आमगेलो आनी कृष्ण सांगता त्या रुपार आमगेलें मन लावचें ते चांगाची कृष्ण सांगता आशिल्लो आनी कृष्ण आनी अर्जुन वय कसं की एक गोल सेट करता आशिल्लीं युद्धा फुडें की आमी अशें करुया आयच्या दिवसांत तूं युद्ध करतना आमी हें टॅक्नीक यूज करुया 14 दिवस अभिमन्यूक मारलेले तेन्ना कौरव जनान तेन्ना अर्जुना इतली कोप येता आनी तो तें एक हें एक म्हणटात पळय युद्ध जगतरी त्या दिवस सांगता की जय धृताक हांव फाल्यां सूर्यास्त जावचे पयलीं फूड मारता म्हूण तो एक व्रत घेता वचन दिता तो तेन्ना देव अशें सांगना भगवद्गीतेंत म्हणजे सांगना की भगवद्गीतांत हांव सांगला न्हू तुका डिटॅच्ड आसूं का म्हणून कसं गोल ना अर्जुनान केन्ना तें एक प्रण घेतलें की ना हांव फाल्यां जय धृता सूर्यास्त मारता तें एक गोल आशिल्लें देवान हें सांगनी की डिटॅच्ड आसूं का म्हणून हा डिटॅच्ड म्हळ्यार
रिजल्ट्स नसू का आमगेल कसन ट्राय करचें तें आमी करूं का जाल्यार ते रिजल्ट येयनातल्या री थंय हांव केल्लें कसन की जाय न्ही आनी हांव करना ना देव त्या सांगता ट्राय करता आसता म्हणून एपथी न्ही आणि युद्ध म्हळ्यार अर्जुनान करचें आमगेल जिवनान तो आमगेल मंगल विंगल कार्य असतं जाल्यार अर्जुनान करचें युद्ध युद्ध म्हळ्यार शस्त्र न्ही धोर न्हू आमी ते परिस्थिती पळयत युद्ध म्हळ्यार तातूंत एक निश्चय जावं का न्हू जाल्यार देव सांगता युद्ध करी हें तुगेली ड्युटी तशी आमगेल रिस्पॉन्सिबिलिटीज असतात ते आमी करी जाल्यार ते तुमी ट्राय करतरी कसं रिजल्ट येता तें तुमगेल वयर न्ही जाल्यार ही आतां आमी नेक्स्ट लास्ट पॉयंटार येवया की आमी एक ट्राय करतना देवान सांगल्या म्हण की आमी पालन करचे वतात भगवद्गीतेंत दोन रिजल्ट आसा एक भायली रिजल्ट आणि एक आंतरीक रिजल्ट आसा भितर आमगेल मन कशें चेंज जाता म्हणून भायली रिजल्ट आमी कशें ट्राय करतात पळय ते देव सांगता जावचे पुरो जायनाशी पुरो जाल्यार भितर वेल रिजल्ट देव गॅरंटी दिता आसा भगवद्गीतांत की हांव तुगेलें रक्षण करतलोची थोडी वेळ तू भक्ती केल्यार ह्या जिवनांत तू हांव तुका सोड घालना मुखावेल जिवनांत ती भक्ती तू कंटिन्यू कर येता म्हूण म्हळ्यार दोन टायपा रिजल्ट आसा एक आउटर रिजल्ट आणि एक इनर रिजल्ट आउटर रिजल्टा वयर देव कांय गॅरंटी दिना तुगेलें करचें आशिल्लें तें कार्य करी ते तुगेलें मन आशिल्लें जावचें पुरो जायनाशें पुरो मात तुगेलें कर्तव्य तू करता वचुका म्हूण जाल्यार देव सांगता भितर वयल रिजल्ट ताका सांग की आमगेलें आत्मोद्धार जावचें ताका सांग की आमी भक्तीन मुखार वचून वचचें ते देव गॅरंटी दिता आणि तो एक व्हड विशय सौम्र तत्वाय कल्पते तो एक व्हड विशय सो खंयचेय कार्य करतना एक आउटर रिजल्ट आसा आणि एक इनर रिजल्ट आसा भायले रिजल्ट मेळना जाल्यार आमी फ्रस्ट्रेट जावचे पुरो जाल्यार की इतले कसन की खंयच्याय विशयांत आमी एक प्रयास केल्यार मात ते प्रयास करचो चांगू विशय न्हय नुत्त बशी ना खंयच्याय विशयान ट्राय करचें तेंच व्हड विशय न्हय आणि नॉर्मली खंयच्याय विशयांत आमी परिश्रम करतात तेन्ना आमी पळयता ऑटोमॅटिकली वायट गुण पुरा उणी जाता कोप येवचें और विंगड खंयचे विशय धोरण बसचें आळसाय तें पुरा उणी जाता आमी पळयता इवन एक चेडवान ऑफिसा सक्सेसफुल जावपाक स्कूल कॉलेज सक्सेसफुल जावपाक केन्ना तांणी तांगे हार्ड वर्क कमीट करता ती नाकन्यातील विशय ऑटोमॅटिकली उणी जाता कसले की तांगेले टायम ना तांगेले परिश्रम करताना आता आमी आनीक एक एक्झाम्पल पळयलें ध्रुव महाराजान पळयल्यार ताका तागेले बापसू वयरी कोप येता की तागेले बापसून ताका अपमान केल्लो ताका पांयार बसय न्ही म्हूण आनी ताका कोप येवन तो वन आवडटा सो तागेले एक प्रकार पळयले तागेली चेतना शक्ती एक विशयार आशिल्ली की म्हाका राय जावका आनी मागेले बापसू किना व्हड राज्य म्हाका जावका म्हूण जाल्यार वनांत कशें जाता म्हळ्यार ताका नारद मुनी दर्शन जाता आनी नारद मुनी ताका ओम नमो भगवते वासुदेवाय ते म्हूण तपस्या करी म्हणटा सो ताणें ते तपस्या केल्यार तू कसन जावका ते मेळटलें तुगेले मनांत आशिल्लें म्हूण नारद मुनी सांगता ताका सो ध्रुव महाराजाले एक गोल आशिल्लें की म्हाका कसन की एक बापसू किंवा व्हड राज्य जावका आनी नारद मुनीन ते कशी करची परिश्रम आनी ते कसन की एक मंत्र ते म्हाका दिलना कसो तपस्या करता वता ट्राय करता वता आनी तागेले ते निर्मल प्रीती आनी भावन इतले चांग आशिल्ले त्या चेड्याली ध्रुव महाराजाली की देवाल दर्शन जाता ताका आनी ते देवाल दर्शन जाले इतलो चंद दिसता तो देव की ताका ते मन आयतकय शांत चेड्याक की हें राज्य न्ही कांय न्ही देवा तुगेले येता म्हणून तुगेले भक्ती करताना तुगेले एक उर्गास करताना कसन एक आनंद मेळटा ताचे मुखार हें राज्य न्ही कांय न्ही म्हणून जाल्यार ध्रुव महाराजान स्टार्ट करताना गोल आशिल्लो वय न्हय आनी ताणें कशें की ट्राय केलें ताजे खातीराची म्हणजे तो परिश्रम करनाशिल्लें सुरेखा नारद मुनीन सांगिल्लें ह्या पुरा तूं डिटॅच्ड आसूं ध्रुवा हे किंगडम आनी न्ही बापसूले राज्य न्ही ते पुरो व्हड विशय न्ही तूं खंयच्या विशयार अटॅच्ड आसचें म्हूण तें ध्रुव महाराजा मन आवत आशिल्लें ना ध्रुव महाराजाक नारद मुनीन सांगलें की ना हे देवाल भक्ती करी तूं कसन जावका तें मेळटलें मात ताणें देवाल एक अनुभव केले देवाल प्रितीचे एक अनुभव केलो ध्रुवान तेन्ना ताका कळ्ळें की एक व्हड विशय म्हूण तशींची आमगेल अंतूय तें एक देवान ती शक्ती दिल्लेली आसा केन्ना आमी भक्तीन मुखार सुन वता देवान नामस्मरण करतात तसन की आमगेल लेखारी आमकां जालें तितली साथ दिशिल्लें आमी प्रयत्न करता ती देव वय तागेली प्रिती आमकां दिता आनी ती प्रिती केन्ना आमी अनुभव करता ती देवाल आमी भक्ती केली आसता तेन्ना आमकां कळटा की हो एक व्हड विशय म्हूण सो कृष्ण खंडीत सांगता की आमगेल कशें की लायफान कशें की गोल सेट करता आनी आमी पळयता की ध्रुव महाराज जाल्ल्या कारी
कशें ताणें मागीर ताका राज्य आनी कसं नाही होड दिसनी जाल्यार देवान ताका ताणें लेखील पशी चड होड दिल ना तो एक विंगड विशय जाल्यार ताका तें तितलो होड एक विशय दिसनी ध्रुव महाराज कसं क्वालिटी डेव्हलप केलें डिटॅचमेंट ताका राज्य हिंया पुरा होड विशय दिसनी ताका हिंया पुरा भायली रिझल्ट म्हूण ताका कळलें की इनर रिझल्ट पुरा पशी होड इम्पॉर्टंट म्हूण आता एक पण आम्ही हे आमगेला एक प्रॅक्टिकली आम्ही मस्त दृश्टांत पळयत कोणाक सिंगिंग लायक जावचे पुरो म्हळ्यार खंयचे टॅलंट असचे पुरो म्हळ्यार चांग कोण भजन म्हणचे और चांग कोण विंगड खंयचे हे तांणी सुरे परिश्रम करचे पुरो ती आनी तांणी एकदम फेमस सिंगर जावचे पुरो ती म्हळ्यार तांगेले तें गायन करचें तांगेले तें भजन म्हणचें तांगेले तें टॅलंट तितलें आसा की हजारो जणांक कळटा हो इतलें चांग कोण हो पद्य म्हणटा इतलें चांग कोण हो तागेलें कसं तें वॉयस इतलें चांग आसा तांणी इतलें मधुर तागेले स्वर आसा पूण तो एकदम फेमस जावचे पुरो जाल्यार आमी मस्त सकट फेमस सिंगर्स पळोवपी आयच्या काळांत तुवें कोण कोण करता अशें पुरो खंयचे इन्स्ट्रुमेंटाचे आसा पुरो सितार वादक तबला वादक खंयचे एक शास्त्रीय संगीत अशें पुरो तांणी कसं की एक टॅलंट आनी फेमस जाता वय जाल्यार मुखार सुद्दां तांणी ह्या स्टेजार पावता ती की तांकां तो दुड्डू और तें फेमस जावचें तें मॅटर करना तांकां तें प्रोसेसान तूं इतलें आनंद येता की कोणी नासल्यार वय तांणी एकडे रुमांत वय आसल्यार तांणी प्रॅक्टीस करतली ती कोणी ते बुक बरयतले फेमस ऑथर असल्यार वय पुरो सुरय तांणी कशें की एक 2 बुक बरयले निमित्त ते फेमस जालें सुद्दां बुक ते पुस्तक तांगे पुरा कडेन नांव जावचें पुरो हो इतलें चांग कोण हांवें बुक बरयलें म्हूण जाल्यार ते बरयता 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 ते तांकां बरोवचें इतलें खुशी जाता की ते बुक तांगेले फेमस जायनासल्यार वय तांणी बरयता वता कसं जालें की तांगेलें तें डिटर्मिनेशन डेव्हलप जाता डिटर्मिनेशन आनी आमी ते एक्सप्रेस केल्या म्हणजे डिटॅचमेंट ते एका कॉयनाचे 2 सायड सो आमगेल डेली लायफांत पळय आमी केन्ना खंयचे एक नियमीत रुपान देवाल नामस्मरण करता ती भगवद्गीता तसंच शास्त्राचे अध्ययन करता ती और विंगड वय खंयचे विशय मेडिटेशन एक्सरसाइज करता ती आमी इनिशियली शूर करचे पुरो ती जसं की चांग म्हूण दिसता आमकां हो वय करता तागेलें जीवन ताका पळयल्यार हे करची तशें दिसता और विंगड खंयचे आमगेल्या परिवारांत आमी जेवन पळयतरी हें पुरा तो करता म्हळ्यार कशें की खुशेल दिसता सो आमकां एक्झॅक्टली एक्सपिरियन्स ना तें जाल्यार आमी विंगड खंयचे होड भक्तान पळोवन कशें तांणी नामस्मरण करताय और विंगड खंयचे विशयांत कोण खंयचे विशयांत एक्सपर्ट असल्यार आनी आमकां तातूंत इंट्रस्ट आसा म्युजिकांत सिंग और टॅलंट विंगड खंयचे विशय आमी ते करता करता डिसिप्लिन वेन करता वतात पण तेंचो एक अभ्यास जाता आनी अभ्यास जातरी आमकां तांतूय एक आनंद मेळटा इनिशियली आमी कसं लेखीन पळय कशें की ध्रुव महाराजाक कसं की राज्य जेवका म्हूण दिसलें मात ताका देवाल भक्ती देवाल आशिर्वाद मेळचेता ते राज्य तागे खातीर व्हड विशय न्ही आशिल्लो ते बेनिफीट ते रिजन तागे डिफरंट जालें सो कसं लायक ताका तें भक्तीची रुच येयली आनी नेक्स्ट सेशनांत आमी ते भक्तीचे विशय चिके डिटेलान उलोवया तेंचे स्वल्प श्लोक घेवन सो ते तागेले ते सो ते भक्तीन म्हळ्यार पळय आमकां ते इनर रिजल्ट मेळटा आमी आज डिस्कस केलें आंतरीक जावन आशिल्लें ते एक आनंद आमकां आनी एक चांग रुपार जीवन कसं तशें ते भाग्य मन आयुश्य तसले विचार ते पुरायता केन्ना आमी भक्तींत मुखार सून वतात सो हांव हांगा राबयता कसं उलयलेल्यान तूं चूक आसल्यार तुमी क्षमापण कोरून दिवका तुमगेले कसं कॉमेंट्स कसं फीडबॅक आसल्यार तुमी चॅट बॉक्साक घाली येता और इवन व्हॉट्सॅपार मागीर मुखार सून तुमी इंडिव्हिज्युअली वे घाली येता आमी कसं असल्यार क्लॅरिफिकेशन दिता ती सो आतां हांव जस्ट एक 5 मिनिटां खातीर रिकॅप करता आयज सेशनांत आमी कसं डिस्कस केलें ना आमी सेशन स्टार्ट केलें भगवद्गीता की कशी आमी भगवद्गीताचें अध्ययन करता ती भगवद्गीता सत्संगा भाग घेता ती ते एक देवाक आमगेल बुद्धीन देवाक पूजा केल्ल्या म्हणकेची पूजा अर्चना केल्ल्या म्हणकेची म्हळ्यार भगवद्गीता विशय अध्ययन करचें आयकुचें एक व्हड विशय लास्ट टायम सेशनाचें आमी रिकॅप केलें की सहन करचे विशय म्हळ्यार अशें आसता की सहन करचें कारण आसता सहन करचे खातीर सहन करचें न्ही जाल्यार सहन करून देवाल मुखार ते आध्यात्मिक कशें की उन्नती करचे प्रयत्न करतात पळय तेच ते सहन करचे सेन्स जाता अशी सहन करचे खातीर सहन करचें म्हूण न्ही आनी मुखार सून आमी पळयलें आयची टॉपीक अशें आशिल्लें की एक डिटॅचमेंट म्हूण ताका आमी तें एक श्लोका विशय आमी पळयलें की युक्तः कर्मफलम त्यक्त्वा तें एक आमी श्लोक डिस्कस केलें की केन्ना आमी देवाल कनेक्ट जावचे प्रयास करता ती कर्मफलम युक्तः
देवान मस्त सगळे प्रोसेस सांगचे असं कर्मयोग ज्ञान योग देवान सांगचे असं मुखार सुनू अध्यायांतू की भक्ती म्हळ्यार श्रेष्ठ म्हणून. सो आम्ही देवाल उठके भक्ती रूपान तेंचे भक्तीच कार्यान कनेक्ट जाता ती देव सांगता कर्मफलम त्यक्त्वा डिटॅचमेंट आयल्स येता शांती मापनोती नैष्टिकी अनएडल्टरेटेड हॅपीनेस मिळता म्हणून पीस मिळता म्हणून कसं की चांग मिळता म्हणून पळयता म्हणून सांगेन कसं आहे की मागीर आम्ही एक दृष्टांत पळयलाय की आमगेले चेतना शक्ती आम्ही छान छान विषयार युटिलायज केले उपयोग केल्यार आमगेले मन तेन्ना आमी तांतू एक बैसून अयुक्त काम कारण एक सानसान विषयार घेवन बसल्यार काम कारण फले म्हळ्यार हें जाल्यार हें जावू का म्हाका अशी जावं का हांव सांगल्या म्हणके जावं का त्या आमी धोन बसताना कसं जाता फले सत्व निबत येते आमी सिरकून पडटा ती म्हणून ताका देव सांगता की तें आमगे कॉन्शियसनेस म्हळ्यार देवान सांगिल्लें की आमी अटॅच असल्यार खंयच्याय विशयार धोन बसल्यार आमगे कॉन्शियसनेस चेतना शक्ती उणी जाता म्हणून जाल्यार आमी केन्ना ते चेतना शक्ती आमी देवाल भक्ती खातीर चांग विशया खातीर उपयोग करता ती तेन्ना ते एक्सपांड जाता म्हणून ताजे खातीर आमी एक दृश्टांत पळयलें की आमी भरतनाट्यमाचे त्या आर्टिस्टान एक डिझायन पळयलें की भरतनाट्यम परफॉर्मन्स जाताना टायम प्रकार जेन्ना आमी तीन दृश्टी आमी चेतना पळयता एक प्रकार एक चेतना आसच्या पुरो की ते भरतनाट्यम डान्सर कोणके एक शारिरीक दृश्टीनं पळयता आणि त्या लेखारी मना वर्तता परफॉर्मन्स दोन्हीचे एक मनाल चेतना शक्ती अशें पुरो की तो आर्टिस्टा लेखार पळयता हा ती कशी मुद्र आसा ते टेक्निकॅलिटीज कसं डान्स हा राईट अँगलान ते हात अशें केलें सम एक्सप्रेशन अशें केलें आणि अनेक लेवलार चेतना शक्ती म्हळ्यार ती भरतनाट्यम डान्सर ऍक्च्युली ते नृत्याच कारण म्हळ्यार देवाक व्हड म्हण दाखोवचे खातीर नृत्य म्हळ्यार ते भरतनाट्यम ते देवाल सेवे खातीर सो त्या दृष्टिकोनान वे कोणाल चेतना शक्ती आसा तांणी पळयता ते नृत्य पळयतरी तांगेली भक्ती आनीक वाडून येवचे पुरो तांकां देवाल विशय उलगास येवचे पुरो सो आमगेली चेतना शक्ती आमी कशी उपयोग करता ती आमगेल वयर आसा म्हणून आमी ते पळयलां आनी ते डिटर्मिनेशन म्हळ्यार एक निश्चय ते खंयचेर आसता की आमी आमगेले इंटेन्शन्स पळय आमगेले इमोशना खातीर कितें होड आसा आमी कशें पळयलें पळय आमगेले इमोशन्स मातशे कडेन आसचे पुरो आमी दोन तीन एग्जाम्पल पळयलें तशें व्रत करतना और खंयचे एक चांग दिसा वेगळी उठोवपा आसचे पुरो अशें पुरो आसतना आमगेले इमोशन्स ना आसचे पुरो की आमी करता म्हणून जाल्यार आमी कशें एक निश्चय करता ती ना आयज दिवस आमी कशें एक व्रत करता ती और इवन स्टुडंट्स अशे पुरो ऑफिसान तशें पुरो तांणी कशें की तांगेले गोल धरून निश्चय करता ती तेन्ना तांणी एक निश्चय येता आणि ते निश्चय आणि डिटॅचमेंट म्हळ्यार खंयचे एक विशय होड धरना खंयचे विशय आकर्षित जावन त्यांच दोन बेसना ते एक विषय म्हणून आमी पळयलें सेम विषय म्हळ्यार टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन डिटर्मिनेशन निश्चय आणि खंयचे विशयार चेड अटॅच ना ते एक कॉइनास दोन साइड म्हणून पळयत आणि मागीर आमी ह्या विशयार पळयलें की देव अर्जुनाक एक कसं गोल देऊन तुका एक क्षत्रिय धर्मीय युद्धांत तू भाग घेवन पराजित करता म्हणून देव ताका एक दिता जाल्यार देव सांगता फलम त्यक्त्वा म्हणून तू क्षत्रिय धर्म पालन करचें आणि ते आमगेल वयरी निर्भर जाता जाल्यार की आमगेल जीवन आता आमी विंगड पुरा जनाला आमगेर विंगड परिस्थिती आसा कोणाक विंगड टायपा कष्ट आसा पुरा जनाक विंगड टायपा पारिवारीक परिस्थिती प्रोफेशनली विंगड परिस्थिती असता आणि आमगेल परिस्थिती लेखार आमगेल एक गोल असता लायफान फर्स्ट ऑफ ऑल गोल नासल्यार ना गोल आसूकाची गोल आसून निश्चय आसूकाच की म्हाका लायफान हें अचीव करता म्हणून ते आसूकाचे आणि देव सांगता त्या मुखारसून वचूका म्हणून जाल्यार फलम ताची कसं फलम मेळटा पळय ते आमगेल मन आसलें म्हणजे एक पंत जावचे पुरो एक पंत जायना ते धोरण बैसू नाका ती फिक्सेट जायना ताजेरी मुखार सिता वचे ती देव सांगता आउटर रिझल्ट ना आसचे पुरो म्हळ्यार भायची दृश्टीन पळयल्यार तुमी कशें की निश्चय करून भक्तीच प्रयास असो कसं नासचे पुरो तुमकां भायले दृश्टीन पळयल्यार ना तुमकां ते फल मेळ्ळी एक पंता मेळटलें एक पंता मेळच ना जाल्यार देव एक गॅरंटी दिता की इनर रिझल्ट आसतलेंची म्हणून कसं की देव आमगेल प्रयत्न परिश्रम पळयता आणि ताची कशें की एक रिझल्ट दिता म्हळ्यार ते खंडित सो आउटर रिझल्ट मे बी अनप्रेडिक्टेबल भायल्यान कशें जातलें फलम त्यक्त्वा ते आमी सोडून वचचे जाल्यार इनर रिझल्ट विल श्योरली कम आणि देव रक्षण करतलोची सो हांगाचें समरी करून सेशन एंड करता कोणाले कशें फीडबॅक असल्यार पळय चॅट बॉक्सान
सो आमी हे सेशन मागीर हांगा एंड करूया. नॉर्मली हे सेशन अशें आसता ना, एक एक पंता मनांत एक अशी अशी एक एक पंता प्रश्न येवचे पुरो की की विंगड विंगड प्रकाराचे वेजन प्रयस करता ती म्हणून जाल्यार मुखारसून भगवद्गीतेन देवान ह्या सांगचे आसा की सात्विक रुपार असल्यारी आमगेल कशें की एक कर्तव्य करता ती म्हणून आणि राजसिक रुपार असल्यार म्हणटात पळय कशें की एक थोडे वेळ असल्यार अर्थ काम सोडटा ती तशी. सो ते एक डिटर्मिनेशन आसचें मुखारी ते खंयची आमी गुण आसा ताजेरी इफेक्ट येता म्हणून पळयता. जाल्यार ते एक व्हड विशय म्हळ्यार आमगेले केन्ना फोकस बिगर आसता तेन्ना आमी सहन्वय करता ती डिटॅच्ड वे आसता ती आनी आमी निश्चय करून त्या भक्तींत मुखार सुचय. नेक्स्ट सेशनान तूं आमी भक्ती विशीं उलय. हांव सेशन हांगा एंड करता. राजना तुमकां धन्यवाद. तुम्ही पेशंटली आयकून बसलीं ती सांग किंचित रुपार सेव करच्या खातीर तुम्ही भाग दिलेलो आसा. तुमकां पुराजना कृतज्ञ जावन आसा. आमी 3 पंथ हरे कृष्ण महामंत्राचे जप करून म्हणू आमी हे सेशन हांगा एंड करूया. देवाला प्रार्थना करूया कळकळीन की देवा आमी कृतज्ञ आसा की देवा तुगेलें भगवद्गीताचे अध्ययन करचे प्रयत्न केला. आमकां हो व्हड विशय आज आमी पळयलें की एक ते चेतना शक्ती आसा देवान आनी ते चेतना शक्तीन ते इतले देवान ती शक्ती दिलेली आसा की देवाल भक्ती आमी अनुभव करीत आमगेल चेतना शक्तीन. सो आमगेल ते देवाल आमकां भक्तीचे अनुभव येवन त्या भक्तीन रुची येवच तशी तेन्ना तो विंगड पुरा विशय जिवनांत व्हड सान ते आमकां फेस कोर्स तसलें शक्ती मेळटा देवाल दयेन. देवाला ही प्रार्थना कळकळीन करून 3 पंथ हरे कृष्ण महामंत्र म्हणूया. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो पुराजना आमी नेक्स्ट संडे मेळुया. नेक्स्ट डिवोशना विषय भक्ती विषय टॉपिक भगवद्गीताचे आमी कंटिन्यू करूया. धन्यवाद. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. अनंत वैष्णव वृंद की जय. हरे कृष्ण. नेक्स्ट टाइम मिलेंगे. हरे कृष्ण.